नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. राणा हक्क कायद्या सकल लोकांक 150 सनदीचे 9 जूनाक वाटप 19 डिसेंबर मेरेन 10,000 लोकांच्या केसी निकालात काडटले मुख्यमंत्री म्हणटा फास्ट ट्रॅक. उबाळाच्या सुटये उपरांत शाळांनी परत किलबिलाट. नवे शिक्षण वर्साचे वर्ग सुटये उपरांत परत सुरू. नवी बॅगां पुस्तकां नवे युनिफॉर्म जोतीं जोडून भुरगीं स्कुलांनी. शाळा सुरू मात रिपेराची कामां अर्धवट. ताळगांव शाळेचेर ना पागेर. आगरवाड्यार जनेलां ना. एप्रिलांत सुरू जाल्लें काम मुख्यमंत्री म्हणटा 2 दिसांत तडीक लायता. बस्तोड्या जोडप्याक मारपाचे केशींत पुलीस आसल्यार सस्पेंड करता मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. म्हापश्या पुलिसांनी तिगांक उखल्ले उरिल्ल्या गँगाक सोदतात. केंद्राचो कास्ट सेन्सस मार्च 2027 सावन दिल्ली सावन मिडियाची माहिती. गोयचे एसटीक विधानसभेत एसटी आरक्षण हुमकळपाची चिन्नां. जम्मू काश्मीर उत्तराखंडात ऑक्टोबर 26. ॲप बेस्ड टॅक्सींचेर प्रुडंट. टीटीएजीचो सोशल मिडिया पोल. टीटीएजीच्या 95% लोकांक ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय. प्रुडंटाचो पोल म्हणटा 94% लोकांक ॲप टॅक्सी जाय. मंत्र्यांनी बेळगांव वचून रस्त्यार बसपाचे. WRD मंत्री सुभाषाचो पत्रकारांक प्रश्न. प्रकरण कोर्टांत. सरकार खंय सिरियस. अभियान म्हणटा सरकाराचो म्हादयचेर नेट दिसना. राणा हक्क कायद्या सकल लोकांक 150 सनदी तयार आसात. 9 जूनाक दितले म्हणून मुख्यमंत्री सांगतात. 19 डिसेंबर मेरेन 10,000 लोकांच्यो केशी निकालांत काडपाचें टार्गेट दवरलां. उपजिल्लोधिकारी पावंड्यार पेंडींग केशी रोखड्योच निकालांत काडटले म्हणून मुख्यमंत्री उलोवन गेला. सनदी ज्यो आसा पयलीं 150 सनदी रेडी आसा. परवा 9 जूनाच्या फोंड्यांतल्या कार्यक्रमान 150 लोकांक आमी सनदी ह्यो वांगडाच दिवपाच्यो आसा. त्या कार्यक्रमान तांच्यांनी येवन आपल्यो सगळ्यो सनदी ज्यो आसा पयलीं त्या सगळ्या लोकांनी ह्यो सनदी घेवच्यो. एकंदर पुराय शेड्यूल हो अशा पद्दतीत फिक्स केला आनी भावाक आनी बाकीच्यांकूय बी ज्यो सनदी दिवपाच्यो आसा फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या प्रमाणे त्यो फक्त आनी फक्त म्हाज्या सरकाराच्या टेन्युअरांत 10,000 क्लेमी पैकी पयलीं 806 दिल्यो. आतां 150 सुमार दिता आनी 19 डिसेंबर पर्यंत 10,000 लोकांचे इश्यूज सॉल्व जातले हें हांव सामकें ठामपणे सांगूं शकता. इतके बऱ्या पद्दतीत आमचे कलेक्टर आनी इन्क्लुडींग ट्रायबल डिपार्टमेंट हें खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हें करीत आसा आनी म्हाका खात्री आसा आमी ज्यो टार्गेट्स डेट प्रत्येकाक ज्यो ठरोवन दिल्या त्यो टार्गेट डेट जे आसा पळय न्हू ते कंप्लीट करतले आनी तेंच्यो सनदी ज्यो आसा ह्यो सनदी तांकां मेळटल्यो हाची म्हाका खात्री आसा. रिजेक्ट जाल्या म्हणजे त्यो फॉरेस्ट लँडान ना, त्यो रेव्हेन्यू लँडान आसा. आमी इन फ्युचर म्हणजे रेव्हेन्यू लँडाची कितें पॉलिसी आसतली थंय तेंचे घर बीर आसत जाल्यार त्यो अकॉर्डिंग टू द रेव्हेन्यू लँड पॉलिसी तेंच्यांनी एप्लाय करता. उबाळाच्या सुटयेच्या ब्रेका उपरांत शाळांनी किलबिलाटान नवे शिक्षण वर्स सुरू. बुधवारा सावन शाळांचे वर्ग परत सुरू जाले. नवी बॅग पुस्तकां नवो युनिफॉर्म जोतीं जोडून भुरग्यांनी स्कुलां गजबजलीं. नवे क्लासींचे नवे धडे. स्कुलाच्या टायमार पावसानय हजेरी लायली. सरकार NEP पावड्यार लागू करता. विद्याप्रसारक प्राथमिक विद्यालय आणि विद्याप्रसारक हायस्कूलच्या वतीन आयज ह्या नवीन शैक्षणिक वर्षात त्यांच्यानी ॲडमिशन आमच्या हायन घेतला. त्यांचे एक स्वागत आम्ही एक त्यांचे ओवळणी करून फूल दिवन त्यांना जे तोंड गोड करून त्यांचे आम्ही स्वागत केलेले आसा. अशें वर्साच्या वर्सा आम्ही चालू आसता आमचे
त्या निमतान आयज आमचो शॉर्ट असो कार्यक्रम आमी केल्लो आसा. त्या निमतान सगळ्या भुरग्यांचे सगळ्या पालकांचे हांव शाळेच्या वतीन PTA वतीन आनी मॅनेजमेंटच्या वतीन हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. आजचे सगळे एकेडमीक इयर एक्चुअली एप्रिलानूच स्टार्ट जाल्ले, मागीर मदीं वेकेशन जालें आनी आतां आमचें परत स्टार्ट जाल्लें आसा. सो भुरगीं सगळीं उमेदीन आज म्हणटा तशी की भुरग्यांची फेस पळय मॉर्निंगान आमी एसेंब्लीन पळयतालीं की भुरगीं सगळीं उमेदीन स्कुलान आयल्या. सो हें बरें दिसता. स्कूल आमी भुरग्यां शिवाय हांगा म्हणजे आमी स्कुलूच म्हणूंक शकना. जेन्ना भुरगीं स्कुलान येता तेन्ना एक त्या स्कुलाक म्हणटा एक वेगळोच म्हणटा एनवायरमेंट जाता आनी आमकां स्पेशली म्हणटा टिचर्स म्हणटा पळय एज अ HM एन ऑल आमकां खूब बरें दिसता. शाळा सुरू जाल्यो, मात पावस लागलो तरी काय शाळांची रिपेराची कामां अर्धवट. ताळगांवां मुळाव्या शाळेचेर अजून पाग्यार ना. तेवटेन मांद्रे आगारवाड्यार वर्ग सुरू, मात काम अर्धवट. कंत्राटदारांनी खंय एप्रिलांत काम सुरू केल्लें, सुसेगाद कारभार. पालक म्हणटा सरकारान लक्ष घालचें. भुरग्यांचे हाल. मुख्यमंत्री म्हणटात 2 दिसांत तडीक लावन घेता. आज सावन गोंयांत शाळा सुरू जाली, मात शाळांच्या दुरुस्तीचें काम अर्धवट. ताळगांवच्या मुळाव्या शाळेचेर अजून छप्पर ना. आणि रुफींग हेजेर चल्लां, काम सुरू आसा आनी PWDन काम घेतलां आमचें आनी अजून पर्यंत काम जावंक ना. पावसा खातीर तें उरलां. आमी आतां सद्या शिफ्ट जाला कासादपो हॉल आनी हे हॉल आमकां दिवपाक पंचायत आनी MLA हांगासर जेनिफर मोन्सेरात तेणी आमकां मदत केल्या आनी काम बेगीन जातलें अशें कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा की 4-5 दिसांनी आमकां रेडी करून मंडे पर्यंत दितले म्हणून. तेवटेन आगरवाड्या मांद्र्या वर्ग सुरू, मात काम अर्धवट. हे काल तरी कंप्लीट जावंक आशिल्लें आनी सगळ्यान वर्स्ट पुटींग लायफ इन डेंजर, चिल्ड्रन्स लायफ इन डेंजर हो सगळ्यात म्हत्वाचो विशय आसा. आनी पॅथॅटीक कंडिशन जेन्ना हॅपझर्ड वे बोवाळ बोवाळ करून काम जेन्ना जाता ते काम केन्नाच क्वॉलिटी काम नासता. एक विंग चालू आसा, एक विंग कंप्लीट जावंकूच ना. आतां ते कंप्लीट जातलें आनी हांगा सुरू जातलें म्हणजे भुरग्यांनी शिकप तरी खंय आनी शिकपाचें आयडियल कंडिशन आसा. थंय काम चालू आसतलें. ठो 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 आवाज तरेतरेचे, विंडोज बसोवपाचे आसात. सगळे आतां पावस भितर येता. टॉयलेटीचो काम जे आसा ते आतां टॉयलेट हे भर पावसान जे काम चालू केलां ते टॉयलेट सुद्दां सारकी ना. ही भुरग्यांक इन्फ्रास्ट्रक्चर जर सारकें ना जाल्यार खंयचे भुरगे खंयचे पालक आपले ह्या गव्हर्मेंट हायस्कुलान घालतले. खांडेपार फाटली 2 वर्सां मुळाव्या शाळेचेर कापोत. हे आमचे हांगा हे भुरगे प्राथमीक शाळेक हे भुरगीं शाळेक येतात. ही आतां 2 वर्सां जालीं ही ट्रिपाल अशेंच धापून 2 वर्सां जालीं आतां अशेंच धापतात आनी तशेंच हे सायडीचे ते शाळेचे वाशे आसा तेय गेल्ले आसा सायडीचे. ते हेजेर अशी की गव्हर्मेंटान हेजेर दखल घेवची. फाटल्या फावटी अशें आयकता की पालकांनी येवन खंय ती प्लास्टीक बांदलेली म्हणून. हे खरें तुजें उतर. आतां कोण लक्ष घेना न्ही, कळप पडलेलेच ना. आमी करूं शकता हेजे खरें न्ही. टिचर पळयता, शिकोवंक वयता. मजगती मुख्यमंत्री म्हणटा 2 दिसां भितर काम खंय पुराय करता. ओके तांकां थोड्या दुसरे कडेन चार्ज ताका इंजिनियरांक पळयतलो ताका कितें सांगपाचें तें सांगतलो हांव. बट 4-5 हांव रिव्यू करीत आसा. 4-5 फक्त उरल्यात. ती 2 दिसाच्या भितर क्लोज जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बस्तोड्या जोडप्याक मारबडय करपाचे केशींत पुलीस अधिकारी आसल्यार ताका सस्पेंड करता. मुख्यमंत्री उलयला. म्हापश्या पुलिसांनी केस करून आतां मेरेन 3 धरल्यात. उरिल्ल्या गँगाक पुलीस सोदतात. पार्किंगा वेल्यान वाद जाले उपरांत सांजे 10 जाणांनी येवन जोडप्याक मारबडय केल्ली. बस्तोड्या 10 जाणांच्या गँगान पार्किंगे वेल्यान वाद जाल्या उपरांत जोडप्याक बडयली. तांकां दुखापत जाल्या. पुलिसांनी FIR करून 3 उखल्ले. अटक केल्ल्या 3 म्हापसा JMFC कोर्टान 5 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या. उरिल्ल्या गँगाक पुलीस सोदतात. मारप्या मदीं कांय सरकारी अधिकारी आशिल्ल्याचो दुबाव. मुख्यमंत्री म्हणटा खंयच्याय पुलीस अधिकाऱ्याचे इन्वॉल्वमेंट आसल्यार ताका सस्पेंड करता. पयले एसॉल्ट जाल्लो आसा 3 म्हयन्याच्या एक प्रेग्नंट बायलेचेर आनी ताच्या घोवाचेर. ह्याचेर अशें कळलो की पुलीस इन्वॉल्ड आसा, एडवोकेट इन्वॉल्ड आसा आनी म्हापसा पुलिसां कडल्यान सद्या इन्क्वायरी स्लो आसा अशें कळलेलें आसा. हांव DYSP आनी PIक इन्स्ट्रक्शन दिता. कोण जर पुलीस बीन इन्वॉल्व आसत जाल्यार ताका सस्पेंड करता. हांव खरें सांगता. ओके आसना आसात जाल्यार सस्पेंड करता. आयज तांकां रिमांडाक फर्स्ट रिमांडाक प्रोड्यूस केल्ले आनी पुलिसांनी 7 दिसाचो PC रिमांड मागलेलो. एक्युजान एकले आपले कितें सबमिशन आसा ते कोर्टान केलें. हांवेनूय ऑन बिहाफ ऑफ विक्टीम जी बायल तेची इंजर्ड जाल्या, जी प्रेग्नंट आसली पळय ती आतां एडमीट आसा हॉस्पिटलान. ऑन बिहाफ ऑफ वकालतनामा घालून हांव तिका अपियर जालो आनी तिच्या बिहाफार हांवें थोडे पॉयंट्स आर्ग्यू केले आनी आमचे दोगांयचे आर्ग्युमेंट्स आयकले उपरांत एक्युजाचे आनी म्हाजे तिणें ऑनरेबल JMFCन ताका 5 दिसाचो रिमांड दिला PC
जो 9 तारखेर एक्सपायर जाता. म्हाजे क्लायंटाचें म्हणणें आहा की 15 ते 20 जाण अनआयडेंटिफायड अननोन एक्यूज जातले. सो आतां 3 जाण अरेस्ट जाल्या. आनीक कोण को एक्यूज आसले वांगडा ते तांकां ह्या एक्युजां कडल्यान तेंची नांवां डिटेल्स काडूंक जाय, आयडेंटिफाय करूंक जाय आनी तांकां अरेस्ट करूंक जाय. आर्ग्यू केल्लो हांवें रिकवरी ऑफ वेपन्स आसा, वेपन्सांनी मारल्या दाणे आनी कितें कितें तुमी पयलीं कवर केला तेचेर तुमकां खबर आसा कितें वेपन्स इनवॉल्व जाल्ले. सो ते रिकवरी ऑफ वेपन्स आसा. सो हे 2 मेन रिजन्स आसा. टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड करून ते एक्यूज कोण ते फायंड आउट करून आयडेंटिफाय जावंक जाय आनी रिकवरी ऑफ वेपन्स. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणना मार्च 2027 सावन सुरू करता. दिल्ली सावन मिडियाच्यो खबरो. तशें जाल्यार 2027च्या गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेंत एसटीक मेळपी आरक्षण हुमकळपाचीं चिन्नां. जम्मू काश्मीर आनी उत्तराखंडांत ऑक्टोबर 2026 सावन सेन्सस सुरू जावं येता. कास्ट सेन्सस पुराय जावन डाटा येवंक 2 वर्सां तरी वतातच. ॲप टॅक्सीचेर प्रुडंट आनी TTAGचो सोशल मिडिया पोल. TTAGच्या पोला प्रमाण 95% लोकांक ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय. प्रुडंटाच्या ट्विटराचेर 3,500 लोकांनी मतदान केलां. 94% लोकांक ॲप टॅक्सी जाय. प्रुडंटाच्या इंस्टाग्रामाचेर 13,000 लोकांनी मतदान केलां. 53% लोकांक ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय. 47% लोकांक नाका. गोंयकारांक ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय की नाका ते विचारूंक प्रुडंट आनी TTAGचो सोशल मिडिया पोस्ट. निकाल आयलो ते प्रमाण TTAGच्या पोला प्रमाण 1,544 लोकांनी मतदान केल्लें. 95.8% लोकांक ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय. फकत 4.2% लोकांक ॲप बेस्ड टॅक्सी नाका. प्रुडंटाच्या इंस्टाग्रामा वेल्या पोला प्रमाण वट्ट 13,271 लोकांनी मतदान केलां. 7,006 लोकांक म्हळ्यार 53% लोकांक ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय. 6,265 लोकांक म्हळ्यार 47% लोकांक ॲप बेस्ड टॅक्सी नाका. प्रुडंटाचो ट्विटर पोल 3,373 लोकांनी मतदान केलां. वट्ट 94% लोकांक ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय. Designed a survey wherein we decided to test whether people wanted apps or not. A Google form was created and only 2 questions were put before the respondents. One is whether they wanted an app or no, and second is for their suggestion. This survey was released on 3rd June. This survey form was released on 3rd June, and till the morning of 4th June, that is till 10 AM on 4th June, we have received 1954 responses. Out of this 1954 responses, 96% have voted in favor of apps, whereas 4% have said they do not want apps. Based on this overwhelming response, which is also corresponds with surveys done by other organizations, I think it's very clear that the people of Goa want apps and the government should take this forward. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरीचे फाटभुंयेर 8 अधिकाऱ्यांक कारणां दाखय नोटीशी काडिल्ल्यो. तातूंतले 7 अधिकाऱ्यांनी रिप्लाय दिला म्हणून कळटा. एकल्यान रिप्लाय दिल्लो ना अशें कळटा. सगळ्यांचे रिप्लाय आयले उपरांत रिपोर्ट खंय डिसिप्लिनरी समिती कडेन वतलो आनी ते प्रमाण एक्शन जातली. शिरगांव स्टॅम्पेडाक सारको 1 म्हयनो जालो आनी आमी पयले जेन्ना स्टॅम्पेड जाली तेन्ना जे धोण आहा तितूंतले 6 जाणांक खंय तरी मरण येयल्ले. तेच्या मागीर गव्हर्मेंटान जी एक फॅक्ट फायंडींग कमिटी म्हणून नेमलेली आनी तेतून फॅक्ट फायंडींग तेन्ना रोखडोच 4 दिसांनी खंय तरी सरकाराक आपलो रिप्लाय जो रिपोर्ट तो सरकाराक दिल्लो आनी CMन भितर सगळ्यांकूच चडशे करून तेंच्यांनी ब्लेम केल्ले आनी त्या ब्लेमी वयल्यान होम डिपार्टमेंटान खंय तरी 8 जाणांक शोकोज नोटीस काडलेले. तेतून SDPO आसले, जे PI आसले, सेक्रेटरी आसले पंचायत, मागीर डेप्युटी कलेक्टर आसलो, कलेक्टर आसलो, अशें मेळून 8 जाणांक ही शोकोज नोटीस गेल्ली. आनी त्या शोकोज नोटिसाक आतां 1 म्हयनो जालो. मेळटा त्या सुत्राच्या म्हायती प्रमाण ह्या 8 जाणांचे 7 जाणांनी खंय तरी
आपली रिटर्न जे आपले शोको जाल्ली ताका रिटर्न फायल केला, जे होम डिपार्टमेंटा कडेन दिल्ल्या आणि आता हेज्या फुडें डिसिप्लिनरी कमिटी आहा गव्हर्मेंटाची, थंय हे सगळ्यांचे रिप्लाय येयले की खंय तरी तेजेर डिस्कशन जातलें आनी थंयच्यानूच एक्शन जातली म्हणून आमकां कळोन येता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फहारी. मंत्र्यांनी वचून बेळगांव म्हादय आंदोलकां बरोबर रस्त्यार बसपाचें अशें तुमकां दिसता? हो WRD मंत्री सुभाषाचो प्रस्न. प्रकरण खंय कोर्टांत आसा, सरकार सिरियस. मंगळारा बेळगांवां म्हादय डायव्हर्जनाच्या आड लोक आनी एक्टिविस्टांनी काडिल्ले मोर्चाचेर मंत्र्याची ही जाप. अभियान म्हणटा गोंयच्यान जाय तश्यो हालचाली जायनात. बेळगांव पर्यावरण एक्टिविस्टांनी म्हादय वळोवची न्हय म्हूण मंगळारा मोर्चा काडिल्लो. हाचेर प्रतिक्रिया दीत गोंय सरकारूय ह्या विशयान तितलोच सिरियस आसा म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. इलेक्शन घ्या, प्रोटेस्ट केलो तुम्ही अपेक्षित आमी मंत्री सगळे रस्त्यार बसपाचे ना. मंत्री बी न्हय न्हू, लोकांनी मात हे करपाक लोकांक खबर आसा आनी लोकांनी हाजे पयलीं मुवमेंट केलो आसतो कितले वर्सां. पूण म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपाक सरकार फावो ती पावलां मारिना म्हूण एक्टिविस्ट केरकर उलयलो. ज्या पद्धतीन कर्नाटक सरकार कायदे कानून जे आसा हे पायदळी तुडवून तेंच्यांनी कणकुंबी हांगासर कळसाचें काम पुराय केलें, ते आतां भांडुराचें काम करपा खातीर तेंच्यांनी सुरवात केल्लेली आसा. गोंयान सध्या ह्या प्रश्नाचेर सामकी सामसूम आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेडणेकारांक म्हूण GMRन मोपा विमानतळार दिल्लो ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर 2 म्हयने जाले बंद. सेक्युरिटी क्लियरन्स नाशिल्ल्यान खंय कावंटर बंद. 2 दिसां भितर इश्यू तडीक लायता म्हणून मुख्यमंत्र्यान तेन्ना उतर दिल्लें, मात अजून मेरेन बंदूच. आतां कॅबवाल्यांची कावंटर सुरू करूंक 2 दिसांची डेडलायन. मोपा विमानतळार आशिल्लो ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर सेक्युरिटी क्लियरन्स मेळूंक नाशिल्ल्यान 2 म्हयने बंद उरलो. टॅक्सी चलयतल्यांनी इन्स्टॉलमेंटार घेतिल्ल्यो गाडयो कांय दिसांनी बँक ओडून व्हरतली म्हूण टॅक्सीवाले मिडिया मुखार. हे अडचणींत सरकारान फावो ते उपाय काडचे म्हूण ब्लू कॅब टॅक्सीवाल्यांची मागणी. आयज जवळ जवळ 2 म्हयने जाल्ले आमचे सगळे भुरगे बेकार आहा. तेंचो सोर्स ऑफ इन्कम जो आहा तो ओन्ली ब्लू कॅपूच आहा आनी खंय तेंचे कितें गाडयो चलना भायर. आयज जे तुमकां खबर आसतली बँक आमचे जे गाडयो आहा ते न्यू आहा, ऑलमोस्ट आमकां 2 वर्सां सुमार जाय दिल्ली आहा आनी बँकेंतल्यान आयज सद्या आमच्या भुरग्यांक जे आहा पळय गाडयो चलयता तांकां लेटरां येवपाक स्टार्ट जाल्ली आहा. आता 3ऱ्या म्हयन्यान आमची गाडी आहा पळय ब्लू कॅपाची ही वचपाच्या मार्गार आहा. तेका लागून आमी एक सरकाराक एक टायम पिरियड दिता की जाता तितलो बेगीतल्या बेगीन जो आमचो हो इश्यू आहा पळय तो रिजॉल्व करचो. कित्याक लागून की जर आमची गाडी उरोंक ना जाल्यार तो फाल्यां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा अंडर आमकां कावंटर दिवन कितें फायदो तेचो. ते सरकारान आपलो मनीस घालपाचो आनी आमकां फाल्यांच्या दिसा भितून तो चालू करून दिवपाचो, नाल्यार फुडले प्रोसेस कितें आहा ते करपाक आमी चालू करतले. प्रुडंटा खातीर मकबूळ मार्गिमणी. फोंडे पालिकेन 31 मायाक मोडिल्ल्या शॉपांच्या शॉपवाल्यांनी फाटलीं 27 वर्सां खंय पालिकेक कसलोच टॅक्स भरूं नाशिल्लो. नगराध्यक्ष आनंद नायक सांगता. कांय जाण खंय ती शॉपां हेरांक लिजार दिवन म्हयन्याक 25,000 भाडें घेताले. रस्तो रुंदीकरणाक शॉपांची आडखळ जाताली. हायकोर्टाच्या ऑर्दे उपरांत पालिकेची ही एक्शन. फोंड्या पालिकेन 31 मायाक 8 शॉपां मोडिल्ली. आमी टॅक्स भरता आमच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न म्हूण तेन्ना शॉपकार उलयताले. म्हाजे 4-5 भुरगे बी कामाक ना कोण पळया म्हाजी परिस्थिती आनी कितें जालें तें हांव कशें पोट भरूं आतां. तुका मोडटले बी म्हणून कितें नोटीस बीन दिल्ली? काय ना डायरेक्ट आयले मोडपाक. आनी दिल्लीच्या हायकोर्टाच्यान पण जिखलेली आमी केस दिल्लीच्यान तेन्ना आनी 20 वर्सांनी आतां येयल्या परत. लिजार दिल्ली तुमकां? हे लिजार ना, आमचे स्वताची दुकानां भाड्याक दिल्ली. भाडे घेता टॅक्साचे फक्त आनी कांय ना. टॅक्स भरताले तुमी? हय. हाचेर आतां पालिकेच्या नगराध्यक्षान स्पश्टीकरण दिलां. 1998 उपरांत शॉपवाल्यांनी केन्नाच टॅक्स भरलो ना म्हूण ताचो दावो. हायकोर्टाच्या अर्दी प्रमाण खंय पालिकेन कारवाय केल्या रस्तो रुंदीकरणाक लागून शॉपां मोडली. म्हाज्या रेकॉर्डा प्रमाणे 1998 फ्रॉम 1998 ह्या 8 दुकानाचो ह्या म्युनिसिपालिटीन ताणी 1 रुपया भरलेलो ना. 1998 ते आज 2025 चलता. म्युनिसिपालिटीची शॉप आतां म्युनिसिपालिटी ते म्हणटा न्ही पयशे भरल्या म्हणटा ताणें दाखोवचें. अजून पर्यंत ताणें 1 रुपया भरलेलो ना. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार ती 8वीत जी दुकानां आसा आनंद नायक म्हणटा तो तेगेलें एकूच ट्रेड लायसन्स थंय आशिल्लें आनंद नायक म्हणटा गेलें आनी तो तें ऑनलायन
पे करतालो, ऑनलायन पे करतालो. तो आमकां म्युनिसिपालिटी येवन हें करनाशिल्लो. हांगा रिन्युवल ताका कशें मेळटलें? तर टॅक्सूच आमकां म्युनिसिपालिटी कोण भरी नाशिल्ले जाल्यार एक 8 दुकानां दिनाशिल्ले. आनी ती दुकानां एक 20 ते 25,000 रुपया म्हाका दिसता ते दुकानां ते कोणा भाड्या दिली तेणी. ही सबलीज केल्ली जणू काय दुकान तेंची हेजी कशी म्हणजे स्वताची दुकानां येणी आतां ती भाड्या दिल्ली अशी. कित्याक थंय एकटो कपड्यावालो आशिल्लो, वेगळे वेगळे डिफरंट कॅटेगरीज कोण कोण कितें विकतालो थंय. आमी तेन्ना तेंचे वाटे वचनाशिल्ले मुद्दम. पोर्तुगीज टायमार लीज एग्रीमेंट लिजार दिल्ली अशें म्हणटा शॉपा ती. हांव तुका सांगता ना रोड बायडिंगा जालो तो न्ही हायकोर्टाची ऑर्डर आहा तेका की थंय सारकें हें जातालें न्ही कळ्ळें तुका ट्राफीक कंजेशन. हय आनी कोर्टान आमकां दोन येयले. इवन आमकां डीएमएन सांगलें डीएमएच्यान म्हाका लेटर येयलें. आमकां दोन तीनदा आमकां डीएमएच्या लेटर येयलें. सगळे डेमोलिश करतले म्हणटा. रोड सायड जे हायकोर्टान डायरेक्शन पळय कितें दिलां तें आमकां फॉलो करूंकच जाय. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पावसान बरोच नेट धरला. आतां गोंयांत मान्सून टुरिजमाकय नेट. उमेदी तरणाटे घसघश्याचे ट्रॅकिंगाक चल्ले. राना खात्याच्या वाठारांतले घसघशे ट्युरिस्टांक उक्ते केल्यात. राना महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार देवया राणे सांगता सेफ्टीचे नजरेन खंय राना खात्याचो स्टाफ आनी लायफ गार्ड नजर दवरून आसतले. गायडांची वेवस्था केल्या. साऊथ गोवा कलेक्टर आसा तांच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडलें आनी तितून मेन्शन आशिल्लें की फुडल्या 60 दिसांक जे वॉटरफॉल आसा जावं न्हंयो जे चिऱ्याखणी आसा तशीच जी तळ्यो आसा थंयसर लोकांक वचपाक मेळचें ना म्हणून नोटिफिकेशन काडलें. आनी काल गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा तांची जी चेअरमॅन आसा दिव्या राणे हांणी एक नोटीस काडली. ह्या नोटिसीन तांच्यांनी मेन्शन केला की जी कलेक्टराची जी ऑर्डर आयली तितून लोक कन्फ्यूज जायनाकात जाल्यार जे फॉरेस्ट ज्युरिडिक्शनान जे वॉटरफॉल पडटात ते लोकां खातीर उक्ते आसतले आनी थंयसर जाय तशी जी जतनाय घेवपाक जाय जे लायफ गार्ड जावं जे फॉरेस्ट गार्ड थंय आसतले. लोकांक जी लायफ जॅकेट्स आसतली ती थंय आसतली. तशेंच जेन्ना वॉटरफॉलाक वता तेन्ना फॉरेस्ट गेट्स आसतली थंयसर सारकी प्रॉपर चॅकींग जातली. थंयसर लोकांक कितें जाय थंय सेफ्टी खातीर ते सगळे थंय पळयतले म्हणून काल जी नोटीस काडल्या GFDCन तितून मेन्शन आसा लोकांक. पूण एक आमी सांगनशें दिसता की जरी अशें असलें तरी स्वताची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. जेन्ना वॉटरफॉलाचेर वता तेन्ना स्वताची काळजी कशी घेवप ही आपूण चिंतप आनी दुसऱ्याच्या भरोश्यार रावप. पूण स्वताची जर काळजी स्वतान घेत जाल्यार म्हाका दिसता अशे जे इन्सिडंट्स आमकां दर पावसान आयकूंक येता की वॉटरफॉलाचेर कोण बुडलो जावं कितें एक्सिडंट जालो इन्सिडंट जालो ते आयकूंक येवचे ना जेन्ना आमी स्वताची काळजी स्वता घेतले. कोरगांव हिट अँड रन केशींत मोखून पळयपी जोकी फर्नांडिसाक पेडणे पुलिसांनी धरलो. तोय कोरगांवचोच. अपघातांत चंद्रशेखर शेटे म्हणटा तो आगताक गेल्लो. वॉकिंगाक गेल्ले कडेन खंय मोखून फुजो. मंगळारा लोकांनी पुलीस स्टेशनार जमाव केल्या उपरांत पुलिसांची ही एक्शन. लोक खर एक्शन मागतात. संडे एक सकाळी इन्सिडंट जाल्या. इन्सिडंटान हिट अँड रन केस जाल्ल्या. ह्या हिट अँड रन केसान चंद्रशेखर शेटये हो जो पेटीच्या वाडा कोरगांव हांगातले रेसिडेंट आसा ते खंय तरी वॉकिंगाक सकाळी गेल्ले आनी घरा वता आसतना तांचेर कोणी तरी गाडी डॅश केल्या आनी 6 वरान अशें डिक्लेअर करपाक आयलें की तो डेथ म्हणून. पण हाय तेच्या पयलीं अश्यो जायते गोश्टी आसताले की ना तो आपणच पडलो आनी एटॅक येयलो आनी तेका हें जालें म्हणून. पण ज्या वेळार पोस्टमॉर्टम केलें तेन्ना कशें कळून येयलें की तेचेर खरोखरच डॅश मारली आनी तेच्या ब्रेनाक हॅमरेज फुटली आनी थंय रस्तो कोण तरी थंय करतालो आनी तेणी करपा तशीच दाळी आनी त्या करपाचेर पडून तेका डॅमेज जावन तो एक्सपायर जाल्लो आसा. तेच्यार ही मर्डर म्हणून केस रजिस्टर करपाची आनी ह्या मनशाक जास्तीत जास्त सजा दिवपाची की फर्नांडीस म्हणून. आनी तेचे चेक करून आमकां कळ्ळें की त्या गाडयेचें पोल्युशनय ना आनी तेची इन्शुरन्स गाडयेचें ना. तशेंच तेचे म्हाज्या भावाची भुरगीं 2 चेडवां आहात आनी 2 बायल आहात. तेंची खंय परिस्थिती खूपच कमी आहा आनी म्हणजे तांकां सपोर्ट आतां ह्यो म्हाजो भावच तांकां मातसो करता आनी ती भुरगीं मातशी करता. पूण तेंची परिस्थिती खूब कमी आहा. तरी ह्या एसून दोग कोण फ्रेंडांनी आहा तेणी न्हू आमी त्या फॅमिलीक कांय हे करून ताका सपोर्ट करपाचो कन्सर्न करून ताका सपोर्ट करपाचो. परिस्थिती तेंची आसा ती वायट आनी हालाकीची आसा. कारण तेंचो थोडेसो तरी कितें तरी बापूय म्हणून तेचे दोगांय चेडवां आसात आनी ती आवय त्या भुरग्यांक वयर काडपाक खूब प्रॉब्लम जाता. कडक कारवाई करची अशें तांच्या फॅमिलीन आयज पुलीस स्टेशनार येवन उलोवप केल्लेले आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. किर्लपाल दाबाळ एका फार्म हावजांत चेंजिंग रुमाच्या जनेलांतल्यान अल्पवयीन चलयेक पळोवपी सचिन कुमाराचेर FIR. चलयेच्या आवयन कुडचड्यार पुलिसां कडेन कंप्लेन केल्ली. दुबावीत खंय उत्तर प्रदेशांतलो ताका पुलिसांनी उखल्ला.
चौकशी चल्ल्या. वास्कोच्या एका बायलेन कुडचडे पुलीस स्टेशनान एक कंप्लेंट रजिस्टर केल्या. कंप्लेंट म्हटल्यार अशी आहा की ती वास्कोची फॅमिली आहा ती एक प्रायवेट फार्मान जे डे आउट करपाक गेल्ली. थंय किल्लेपाल दाबाळ हांगा ती प्रायवेट फार्मान गेल्ली डे आउट करपाक. तेन्नाच तिणें कंप्लेनीन अशें बरयल्लें आहा की तेजे मायनर चली खंय तरी चेंजींग रुमान कपडे चेंज करताले आनी थंयसरलो स्टाफ जो सचिन कुमार आहा तो व्हेंटिलेटरांतल्यान त्या चेडवाक पळयतालो म्हणून अशी कंप्लेंट रजिस्टर केल्या. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण जेन्ना पळयतालो चेडवाक तेन्ना थंयसरल्या त्या फॅमिलीन ताका धरून कुडचडे पुलीस स्टेशनान आतां तेंच्या ताब्यान दिल्लो आहा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण जो सचिन कुमार आहा तो मूळ उत्तर प्रदेशाचो आनी कुडचड्या पुलीस स्टेशनान आतां ताका अरेस्ट म्हणून दाखयल्लो आहा आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती कुडचड्या पुलीस करता. हे न्यूज बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.